दीस सोमार नोव्हेंबराची 17 तारीख 2025. पहिले वाचप मकबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 ओळ 10 ते 15, ओळ 41 ते 43, ओळ 56 ते 57 आणि ओळ 62 ते 63 पर्यंत. त्या दिसांनी एक पातकी कोंबडी उपजाली, म्हणजे अंतियोक रायाचो पूत अंतियोक एपिफनेस. एका काळार हो रोमांत जामीन कैदी जावन आसलो. ग्रेकाचे राजवडकेच्या 127व्या वर्सा तो राय जाल्लो. त्या दिसांनी इस्रायेलांत धर्मशास्त्राची पर्वा करिनासले थोडे मनीस उपजाले आनी ताणें जायत्यांक फुसलायलें. ताणें म्हळें, येया आमी आमचे भोंवती आसल्या अनुभवार्थ्यांकडेन संधान करुया, कारण आमी तांचे तावन वेगळे सरल्या त्या उपरांत आमचे जायते विघ्न आयल्यांत. ही उतरां तांकां बरी लागलीं. तांचे मदले थोडे जण तुर्तान रायाक मेळोंक गेले आनी रायान तांकां अनुभवार्थ्यांच्या रितीवाजी प्रमाणे जियोंक परवानगी दिली. देखून तांणी अनुभवार्थ्यांचे साली प्रमाणे जेरुसलेमांत एक व्यायाम शाळा बांदली. तांणी आपली सुन्नतीची खुणां धांपलीं आनी पवित्र सल्लो सांडलो. ते अनुभवार्थी सोवे मेळ्ळे आनी वायटाचे गुलाम जाले. आपले रिती रिवाज सांडून सगळ्यांनी एकच परजा जावंक जाय म्हणून रायान आपल्या सगळ्या राज्याक बरपी आदेश दिलो. सर्व अनुभवार्थ्यांनी रायाचो आदेश मानून घेतलो आनी जायत्या इस्रायेलीतांकी ताणें जाहीर केल्लो धर्म बरो लागलो. तांणी मुर्तींक बलयो भेटयलो आनी सब्बात बश्ट केलें. किस्लेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा रायान होम बलयेचेर वेदीचेर एक भयंकर कांटाळो उबारलो आनी जुदाच्या भोंवतणीच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारा लागीं आनी रस्त्यांचेर ताणें धूंप लासलो. ताणें आपणाक मेळिल्लीं धर्मशास्त्राचीं पुस्तकां पिंजलीं आनी उज्यांत उडयलीं. कोणाय लागीं धर्मशास्त्रांच्या पुस्तकांची प्रती आसली जाल्यार आनी कोणीय धर्मशास्त्र पाळटा म्हणून कळीत जाल्यार रायाचे आज्ञे प्रमाणे ताका मरणाची शिक्षा दिताले. पूण इस्रायेलांत जायतीं थीर रावलीं आनी कांयच अशुद्ध खायना जावंक तांणी दृढ निर्धार केलो. अशुद्ध खाण खावन दूषित जावचे प्रास वा सल्लो बश्ट करचे प्रास मरोंक ती तयार आसली आनी ती मेली. इस्रायेलांत खरेंच एक भिरांकूळ विघ्न आयिल्लें. देवाचें उतर हें देवाचें उडोवपकार. कीर्तन 119, 53 आनी 61, 134 आनी 150, 155 आनी 158. श्लोक. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. जायते मनीस तुजी नियमां सांडटात, त्या कोट्यांचो म्हाका राग येता. हे मनीस म्हजे भोंवती पास मांडटात, तरी हांव तुजें नियमशास्त्र विसरचो ना. श्लोक. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जुलमेंतलो म्हाका राग, तुज्यो आज्ञा हांव पाळटलों. म्हाका मरण नासता कश्टतात ती लागीं सरतात. वय तुज्या नियमशास्त्रांतावन ते पयस आसात. श्लोक. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुज्या विधी नियमांची पर्वा करिनान देखून कोट्यांक सडवण मेळना. अधर्म्यांक देखतना म्हाका कांटाळो येता. तुजें उतर ते पाळिनात. श्लोक. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
अध्याय 18 वळ 35 तावन 43 पर्यंत. जेजू एरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुरडो मार्ग देगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकांचो मोवतणे पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजे काकुळट कर. मुखल्यान वेताल्या लोकान धोंडधाम म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजे काकूट कर म्हणून आनीकय व्हडल्या तळ्यान बोब मारी लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताका आपणा सरशीन हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतस जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुरड्यान. तेवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णित तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेन वेताना मार्ग देगेन भीक मागच्या कुरड्यान जेजू विशयान आयकलें. तो तेणें पाशार जातना हेरांचें गुमान करिनासतना जेजूचें गुमान आपणाशी ओडूंक व्हडल्यान ताणें बोब मारली. ताच्या प्रयत्नाक फळ मेळ्ळो. जेजून तुका कितें जाय म्हणून विचारतना तो दिश्ट विचारता. ताचो वर्तो भावार्थ पळोवन जेजू ताका दिश्ट दिता. बार्तिमेवान जेजूक मुखामुखी मेळोवंक घट्ट मौन केलें. जेजू शिकोवन दिवनासल्यारय कुरड्या खातीर ताची शिकून रावयता. अशें जेजूक पळोवंक ताका भाग फावो जाता. हाच्या पयल्या वाचपान खोट्या रायाच्या आडळत्या काल जुदेव परजांचेर आयिल्ल्या कश्टा विशीं आयकूंक मेळटा. सबार जुदेव लोक आपलो भावार्थ सांडून खोट्या रायाच्या आज्ञांक विधेय जालो तरी थोड्यांनी कश्टां मदीं निजा देवाचेर विश्वास दवरून आपलो भावार्थ सांबाळ्ळो. आमी कश्टां मदीं देवाचेर विश्वास दवरिचे. देव आमच्या लक्षिल्यान पाशार जातना, आमचे बगले नासतना ताका उलो मारूंक धैर्य घेचें. दबावाक वळख जावन वा किरकोळ कारणां खातीर आमी भावार्थान दंडळटा. हर एक घडी जेजूक उलो मारया आनी आमचो भावार्थ ताचे थंय सोडोवया.